सांसोवया मंदिरां जमल्या गितां गावन मधुर तुका हरसिता आमची तुवे ओतल्या सतेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्ताती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पवित्र जाग्यार आमी हांगासर आयल्या सान लोरेसाच्या पांयां तळा सान लोरेस जिवंत क्रिस्ताक पातयेल्लो जिवंत क्रिस्ताचो अनुभव केल्लो आनी तोच सान लोरेस आयच्या दिसा त्याच जिवंत जाल्ल्या जेजूक मेळोवंक आमकां आपणे दिता जिवंत क्रिस्ताक मेळिल्लो हर एकलो मनीस शांती आनी समाधानी जियेता आमच्या जिणयेंती शांती समाधान आमच्या कुटुंबान शांती आनी समाधान आमच्या गांवांत आमच्या भोवारी आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया सर्व आमची त्या सवां आमकां कितें जाय तें सान लोरेसाच्या पांयां तळा आज आमी दवरया आमचेच खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या सन्या पासत मागया आमच्या गांवां पासत मागया तशेंच कश्टांतल्या पासत अनवरांत आशिल्ल्या पासत मागया कोरोना म्हणली पिडा आनीकी जिवंत आसा आनी देखून जायतो लोक आनीकी भियान आसा आमी भियान आसा ह्या पिडेतावन आमकां आमच्या गांवच्या मनशांक परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या सर कुटुंबाच्या सन्यांक तसो जेजू राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून आमी मागया प्रत्येक जावन आमी मागया दोगां व्यक्ती बसत भायल्या गांवांत आसात कश्टांत आसात जैलान म्हणल्यार बरी आसात तांकां समजोन तांची बेगीनच बाचावी जावन तांच्या गरजे प्रमाणे आपल्या कामांत आपल्या गांवांक पाटी येवंक तांकां फोव जावं दी म्हणून ह्या दोग व्यक्ती बसोती आमी मागया आमी सर्व पातकी एका रितीन न्हय तर आनी एक दुखेन देवाक दुखयलां उपादेश म्हणल्यात एकामेका दुखयलां राग केला मोसोर केला खोबरो केल्यात आनी अशें देवा तावन एकामेका तावन आमी पयस तावल्या देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसणें आमी मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव वसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान वसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं आमेन सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही
तुका दिनवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सुमिय जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिय देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागेवन लोरेस दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून रक्षसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमे वोन जावंक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना आमेन धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप बोरो जाल्लो तो थोंटो पेद्रूची आनी जुवांवची पाट सोडिना जालो तितल्यार लोक सक्कड विजमीत जावन सालमांवच्या मंटपांत धांवून येवंक सुरू जालो तें पळोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणा लागलो इस्रायेलाच्या मनशांनो तुमी हाचे विशयां कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनूच आसात आमी आमचे काळशा पदवेन वा भोक्तीपणान ह्या मनशाक चलोवंक केलां काय कितें अब्राहमाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भगेवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो एक गुन्हेगाराक तुमकां सोडून दिचें म्हणून तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो हाका आमीच साक्ष ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलेले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी फाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सक्कड पळयतात तरी भावानो जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणां
पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण सोमेस्त प्रवाद्या मुखांत्र आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्धी केलें. तुमी तर देवा थंय पाटी भरता. तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सर्वेस परातावन तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळूसो तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या बागेवंत प्रवाद्या मारिफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सर्व संगती नव्यान रचचो काळ येसर जेजू सर्गार आसूंक जाय. कित्याक मोयजेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमलेले बरी तुमच्याच भावां मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पोर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुमी कान दिजे. आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे परजे मदलो भायर उडयचे. खरेंच सामुएल दर्या प्रवचन केल्ले सर्व प्रवादी ह्या दिसा विशांत पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्राहमाक ताणें म्हणलें, तुजे संततींतय संवसारांतल्यो सर्व कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपलें खोटेंपण सांडून देवा थंय परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशी पयल्लो धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे आखे प्रितुमेचे. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे हक्के प्रितुमेचे. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे आखे प्रितुमेचे. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्यात. विनाशी मनीस किते तुवें ताची परवा करच्यात. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे हक्के प्रितुमेचे. तरी देवदूता उपरांत दुसरे स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय. आनी रचलोलो संवसार ताच्या पांयां तळाव दवरला. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे
अंतरळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली सागराचे गुंडायेन हेणे तेणे धांवतात त्यो जिवी लेगून सगळेच ताचे आदीन तुवें केला सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वरते नाव दे तुझे अगे प्रितुमेचे सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वरते नाव दे तुझे अगे प्रितुमेचे Alleluia, alleluia, alleluia. दिसवो आयसो सर्वेस्परानस केलो संतोष उल्हास तर आमी भोग्या Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी एम्माउस्तावन पाटी आयिल्ल्या शिसांनी तो वळू वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मारतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयता आसतना जेजू तांच्या मदेगांत येवन उबे रावलो आनी म्हणालो, समाधान तुमकां. सगळे घाबरले. आपूण एक मेल्लें देखता काय म्हणून चिंतून आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमच्या मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी म्हजे पांय. हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसा तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोशान आनी विस्मीत पावन भरले. सतमनूंक ते आनीकी दुबावतले. देखून जेजू तांच्या लागीं म्हणा लागलो, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा गी. तांणी ताका इंगळ्यार बाजिल्ली मासले सो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्यो संगती तुमच्या संगत आसल्या वेळार हांव तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयांत कितें बरोवन आसा तें सक्कड घडन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलाप आसो आनी पातकांच्या बोगसणेचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कोणी मनीस परगांतावन येता आसतना, घरा येता आसतना कांयपणी हाडटा. एक खावचे वस्तू गी या काणीक गी खालेपणी हाडटा. आमी
कोणाकी पळोवंक गेल्ल्या वेळार जावं पुरो कांय पटी व्हरून वता हांव. ह्या मोगाचो संकेत कांय हाडचें, कांय दिवचें, या कांय व्हरून वेचें एक मोगाचो संकेत. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक सगळ्या मनशा कुळाक कितें गिफ्ट या कितें काणीक हाडून आयलो हाचे विशयांत आयच्या वांजेलांत वाचल्या सबार संगती पैकी एक वाक्य भोव गरजेची आनी प्रमुख उलयत आसतना आयचें वाचप आमकां सांगता. तांच्या मदगांत तो उबे रावलो आनी म्हणालो, समाधान तुमकां, समाधान या शांती तुमकां. जिवान जेजून ह्या संवसाराक आमकां, म्हाका आनी तुमकां समेस्तांक हाडलेली काणीक ह्या गिफ्ट जावन आसा शांती वा समाधान. आनी हांव चिंतां जेजूच्या काळार आनी आज चड करून आमच्या काळार आमच्या गांवांत, आमच्या कुटुंबांत, आमी जावच्या परिसरांत आमकां जायजी गरजेची वस्त जावन आसा समाधान या शांती. आनी जेजू म्हणटा शांती या समाधान तुमकां. पयस पयस जावन थोडी तुमी हांगासर आयल्यात, थोडी लागीं जावन आयल्यात जावं पुरो ह्या पवित्र जाग्याक आमी येवचें कित्याक? एक कारण आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भोवारी सोम्या शांती दी, समाधान दी, हे जावन आसा आशा आम्हा सर्वांची. आनी ह्या पवित्र जाग्याक आयिल्ल्या वेळार सान लोरेसा मुखांत मागिल्ल्या वेळार आमकां मेळटलें म्हणून आमचो भवाडते आनी सबार जाणांक ही शांती समाधान मेळ्ळां म्हणून हांगा आयिल्लो लोक आमकां सांगता. समाधान जेजून मात्र दिवयेत भाव भयणीनो. संवसाराच्या वस्तून आस्तीन दुडवांत समाधान मेळना. जेजून मात्र दिवयेत. जिवन जाल्लो जेजू वेगवेगळ्या संदर्भार तांच्या शिसांक दिश्टीक पडलेल्या वेळार तांची शीस जेजूक पळोवन संतोश पावता, समाधान काण घेतात. कालचे दिसा आमी वाचल्लें वाचप एम्मावासाच्या वाटेर दोग जाण शीस ते वाटेर वता आसतना जेजू मेलो आनी पुरा काबार जालें म्हणून ते वेताले. देदेस्पोर जाल्ले, भियेल्ले, एकसुरपणान आसले, काळोखांत आसले. जेजू मेळुल्लोच तांचे थंय समाधान आयलें. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकता घडये भितर ते पाटी धांवन आयले. घडये भितर तांचे मोतीक उजवाड मेळ्ळो. घडये भितर तांकां समाधान मेळ्ळें. जेजूक मेळ्ळ्या वरवीं तांकां समाधान मेळ्ळें भाव भयणीनो. जिवन जाल्या उपरांत जेजू ताच्या शिसांक मेळटा, उरिल्ल्या शिसांक. जेजू मेल्ल्या वेळार शीस पुरा खंय खंय धांवुल्ले, थोडे भियेल्ले, थोडे बागलां घालून भितर आसले, थोडे तांच्या घरा गेले आनी पुरा काबार जाले. म्हणाले जेजूक धरलो आनी मारलो, आमकांय धरतले आनी मारतले म्हूण ते भियेल्ले, गाबारलेले. पूण जेजू जिवन जाल्या उपरांत मेळिल्ल्या वेळार जेजून तांकां दिल्लें दिर्वें समाधान तुमकां. आनी एकच फावटी परतून जीव जाले. अपोस्तलांची कृत्यां पुस्तक आमकां सांगता हे भियेल्ले शीस, धांवुल्ले शीस, शिंपडलेले शीस खंय खंय धांवन पुरा पाटी धांवन आयले आनी धैर्यान भरले. जेजू जिवन जाला म्हणून तांणी परगट केलें. तांच्या काळजांत समाधान मेळ्ळें. जेजूक मेळिल्लो मनीस कोणी तो जावं ताका समाधान मेळटा. सान पावलूच्या जिणयेन पळयया. साऊल आसलो, जेजूक आनी क्रिस्तांवांक जुशी मारता म्हणून रागान पेटोवन गेल्लो. दमास्काच्या वाटेर जेजू मेळटा. सान पावलूक एका नोमणेचें समाधान मेळटा, धैर्य मेळटा आनी साऊल आसलो पावल जावन बदलता. जेजूच्या पोंडा लागीं गेल्ली मोरी मागदेलीन, परच्या दिसा आमी आयकल्लें वाचप. मोरी मागदेलीन जेजूच्या फोंडा लागीं गेल्ली आनी जेजूचो फोंडो उक्तो आसलो तिणें पळयलो. भितर गेली, रितो आसलो पळयलो, उसांबोळ जाली, गाबारली, भियेली
म्हणाली सोमयाक तुमी खंय व्हेला आनी ह्या वेळार जेजू तिका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा मोरये आनी जेजूची वळख जाल्ल्या क्षण मोरी मगदलीन थंय समाधान आयलें, शांती आयली, संतोष आयलो. भाव भयणीनो, जेजूक मेळ्ळलो कोणीय मनीस तो जावं, खंयचोय व्यक्ती तो जावं, तो शांती समाधान काणगेन वेता. तर शांती आनी समाधान मेळा जाय जाल्यार भाव भयणीनो आमी कितें करी जाय? आमच्या काळजांत, आमच्या घरा, आमच्या शेजारा बोवारी शांती समाधान जाय जाल्यार आमी कालें करी जाय. समाधान आमकां आशिल्ल्यान मेळटा शिवाय आशिल्ल्यान मेळना. आशिल्ल्यान मेळटा, आशिल्ल्यान न्ही. साबार जाण आमी आमचे लागीं कितें आसा तातूंत आमकां तृप्ती ना. आमी आशेवचें चड. म्हज्या लागीं ल्हान घर आसा, शेजारच्या लागीं व्हडलें घर आसा, आमी आशेवचें तें. म्हज्या लागीं उणे पयशे आहात, शेजारच्या लागीं चड पयशे आहात, आमी आशेवचें तें. हेरा लागीं कितें आसा तें म्हज्या लागीं ना, तें पळोवन आमी उसांबळ जाता. आशिल्ले शांती आनी समाधान आमी खाण घेता. पूण आमच्या लागीं कितें आसा देवान दिल्लें देणें, ताका देवाक अर्गां दिल्ल्या वेळार समाधान आसता. आशेता मनीस, आशिल्लो मनीस ताका तान चड तृप्ती लाभना. देखून आमचें तें कितें देवान आमकां दिलां तातूंत तृप्ती मेळिल्ल्या वेळार आमकां समाधान मेळटा. दुसरें, समाधान मेळची आनी एक वाट खंयची? समाधान मेळची आनी एक वाट जावन आसा दिवच्यांत आसचें समाधान, घेवच्यांत तितलें ना. दिवच्यांत आसलें समाधान घेवच्यांत तितलें ना. जेन्ना आमचें तें दिवचें मोन आसा त्या दाळा आमचें तें समाधान चड. कोणा लागीं घेवचें मात्र मोन, काण घेवचें मात्र मोन, ताच्या लागीं समाधान उणें. आमी खंय गी एक कडेन ल्हानशें गडीत वाचलें, दोगां भुरगीं खेळोन आसलें गे. एका भुरग्या लागीं सोबीत जावं पुरो ताच्या डॅडीन हाडिल्लीं बायल्या गांवांत धाकटीं कारां आसलीं. तो चेरको खेळोन उंत आसलो आनी ताच्या वटेन खेळटाना एक चेडूं भुरगें आसलें. ताच्या लागीं सोबीत चॉकलेटां आसलीं. पूण ताची दिश्ट त्या काराचेर गेली. एक कार म्हाका जाय आसलें म्हणून तें चेडूं चेड्या लागीं वता आनी म्हणटा तुज्या लागीं असलीं साबार कारां आसात न्ही, म्हाका एक कार दी. चेडो म्हणटा हांव कारां दिता, म्हज्या लागीं आहलीं पुरा, तुज्या लागीं आसलीं पुरा चॉकलेटां तुवें म्हाका दी. जायत म्हणटा हांव म्हज्या लागीं आसलीं पुरा चॉकलेटां तुका दिता, तुज्या लागीं आसलीं पुरा कारां तुवें म्हाका दी. जायत म्हणून हो चेडो कितें करता, बरें आसलें एक कार लिपोवन दवरता, उरलीं पुरा कारां चेडवांक दिता. चेडूं कितें करता, आसलीं पुरा चॉकलेटां चेड्याक दिता. घरा गेल्लींच चेड्याक न्हीदच पडोना. तो सांबळ जाल्लो पूण चेडवाक बरी न्हीद पडली, सांबळ जावना. कित्याक म्हळ्यार चेड्याक दुबाव आयलो, ह्या चेडवांनी खंय चॉकलेटां दवरल्यान कोण ना, म्हजें बरीच ताणें बरीं आसलीं चॉकलेटां घरा दवर न्हू, म्हाका लाटपूट दिल्यान गी. कित्याक म्हळ्यार ताणें तशें केल्लें, सोबीत आहलें कार ताणें दिवना. त्या दाळा मनशाचें समाधान मायाक जाता. केदाळा हांव पेल्या तावनूच सास शेतां आनी म्हजें तावन दिवंक हांव केदाळे पद देतां. म्हजे हात केदाळे मोटवेस, दुसऱ्यांचे हात केदाळे लांब जायचे म्हण आशेतां. त्या दाळा समाधान मेळना. समाधान दिवच्यांत आसा. देर इज मोर जॉय इन गिवींग दॅन इन रिसिवींग म्हणटा पवित्र पुस्तक. तिसरें, समाधान मेळची आनी एक वाट दिनवाशी काळीज आसा जी आमच्या लागीं. केदाळय ए थँकफूल हार्ट. कितेंय म्हज्या लागीं आसा जाल्यार देवाक अर्गां दिवचें मोन म्हजे लागीं आसा जी, पुरपुरचें मोन न्ही, रोडकुरें मोन न्ही. ए थँकफूल हार्ट इज ऑलवेज ए जॉयफूल हार्ट म्हणटात. म्हळ्यार आमच्या लागीं कितें आसा, ल्हानशी वस्तू जावं पुरो, त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. देवा म्हाका कितें गरज आसा तुवें दिल्लें देखून तुका जावं अर्गां आनी होगळी, तुका जावं अर्गां आनी महिमा. केदाळे उपकारी मोलाचें काळीज आसलेल्या मनशाच्या काळजांत आनी ताच्या घरांत केदाळय समाधान आसा. बोगसूचें जावन आसा आनी एक वाट समाधान मेळची. कोण मनीस बोगशिता ताच्या काळजांत केदाळय समाधान आसा, शांती आसा. तो घुस्पडना, उसांबळ जायना.
पण जो मनीस बोक्सूंक पाटीन सरता ह्या बोक्सूंकूच ना म्हणून सांगता त्या मनशाच्या काळजान खेदाळय लढाई जगणें मोसोर असली चिंतना आयिल्ल्या वेळार उत्सांबळ दर्या बरी ताचें काळीज देखून त्या दाळा समाधान मेळना जेन्ना हांव बोक्षितां हांव कालतो जाता त्या दाळा समाधान मेळटा हें सक्कड समाधान मेळोवंक आमकां जेजू वाटो दिता भावा भयणीनो जेजूक मेळ्ळलो मनीस पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक अनुभव केल्लो मनीस तो मनीस समाधानी सालोरेसाक पळया सालोरेसाची जिणी ताका कश्ट दिल्ले खायलीर भाजिल्ल्या बरी भाजलें ताका पूण आमकां ताची जिणी चरित्र सांगता असल्या संकश्ट नासल्यारय तो कुशाल बरीत म्हणल्या बरी आसलो कित्याक ताका दूख नासलें गी दूख आसलें कित्याक ताका तोपोवना गी तोपतालें कित्याक ताका टेन्शन नासलें गी आसलें पूण जिवन जेजूक मेळ्ळलोच ताका हे पुरा कश्ट ल्हान म्हूण दिसले जिवन जेजूची सकत ताच्या काळजांत आसली जिणयेंत आसली देखून ह्या कश्टांच्या संदर्भार समेत तो शांत आशिल्लो समाधानी मनोभाव असो आशिल्लो मादर तेरेजाच्या जिणयेन पळयव्या एक दीस तिच्या तिच्या जिणयेची घडीत सांगता ती आदले दिसा म्हणटाले की तिच्या आसऱ्यान मस्त लोक आशिल्लो दुसऱ्या दिसा जेवण फावो तितलें नातल्लें दानिनी कोणीय दिवना सिस्टरां पुरा घबरलेलीं फाल्यां इतल्या लोकांक आमी जेवंक दिवंक आसा आमच्या लागीं तितलें जेवण ना फाल्यां आमच्या लोकांक आमी खालें करचें ती पुरा उसांबळ जाल्लीं सिस्टरां पूण मादर तेरेजा मात्र शांत मनोभावान आशिल्ली टेन्शन तिणें करूं ना आनी सक्कट सिस्टरा लागीं सिस्टरां मादर तेरेजा लागीं धांवतात की सिस्टर आतां आमी खालें करचें फाल्यां आमच्या कडेन जेवंक वस्तू नात इतलो लोक आसा आनी हांकां आमी जेवंक दिनासतना फाल्यांचो दीस आमी काडचो कसो आमच्या लागीं कांय ना तूं कोणाक म्हणी फोन कर खालें म्हणी कर तूं वगेच साय सिस्टर म्हणाली की शांत जाया समाधान काण घेया आमचो मेस्त्री जेजूने आमी जेजू ते पातयेनी दवरया सक्कड कोपेला भितर या जेजू लागीं सांगया आनी कोपेला भितर ती गेली तिच्या सिस्टरांक आपोवन गेलें आनी थंयच हांव तिणें मागणें केलें आजपान म्हणल्या बरी ती म्हणटा दुसरे दिसा कितलेशे दानी धांवन आयले आनी जेवणा वरवीं हाडली आनी आसल्या आसऱ्यांतल्या लोकांक ताणें दिलें जिवन जेजूक मेळ्ळलो मनीस भाव भयणीनो तो केदाळय समाधानी मनीस आमच्या जिणेन मस्त कश्ट येतात टेन्शन मस्त आसा प्रॉब्लम्स मस्त आसात आमकां पूण जिवन जेजूचो अनुभव करया जेजू म्हणटा समाधान तुमकां जिवन जेजून दिल्लें व्हडलें तेणें समाधान तें समाधान आज हांगा ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आयल्यात घरा वयतना घरा विचारतलीं कारकोळ गेल्लोय न्हय तूं कारकोळ गेल्ली न्हय काल हाडून आयलोय काल हाडलीं तुवें आमी सांगया कारकोळ जावन आमी समाधान हाडलें शांती हाडली घरा गेल्ल्या क्षण आमकां पळयल्ल्या क्षण म्हणाचें आज तूं कारकोळ गेल्ली दिसता तूं शांत आसाय कारकोळ गेल्लो दिसता शांत आसाय सोमयान हाडलेलें शांती आनी समाधान ह्या जाग्यार हांव आमच्या घरा व्हरया आमी थोडे फावटी लिव सांबाळ जाता लढाई करता पूण कारकोळ जावन आयली म्हणटा आसतना तांकां कळाजे हांव कारकोळ गेल्लो कारकोळ गेल्ली म्हजो मनोभाव पळोवन म्हजें उलोवणें पळोवन सालोरेसा मुखांत्र जिवन जेजूचें समाधान तुका दिल्लें तें घरा व्हरून या ताचे वरवीं वर्तें देणें दुसरें ना दाना भितर दान समाधान म्हणटात सोमयान हाडलेलें समाधान आमच्या काळजांत आमी आज पवित्र जाग्यार हांव आमच्या घरा व्हरया शेजारा व्हरया आनी आमी जावया साक्ष निमाणें आयच्या वांजेलांत तुमी म्हणटा कितें ह्या सर संगतीक तुमी जावन आसा साक्ष ह्या सर संगतीक तुमी जावन आसा साक्ष आमी जावया सोमयाचे साक्षी जिवन सोमयाचे आमी खंय गेल्यारय समाधानी मनशां जावया सोंसणीकाय आमचें तें आसूं दी सालोरेसा लागीं मागया तो इतलो संतोशान कश्टांच्या संदर्भार समेत आसलो जाल्यार ताचें तें आसलें समाधान ताचें तें आसली शांती ताचें तें आसली ती सोंसणीकाय सोमया म्हाकाय फोव कर म्हणून मागया आमीन उबी रावया आमची मागणी आमची तेसावां बापा मुखार आतां आमी दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या पाप साहिबाक आनी सोर धर्मीक मुखेल्यांक क्रिस्ताच्या त्यागाच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या शेगुणांनी भरून
सगळी क्रिस्ती परजेची सेवा करचें बरें मोण फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां लोकांचे सेवे खातीर विंचून काडल्यात म्हूण समजून घेवन चोर लोकांच्या विशेश जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगते खातीर वावरूंक तांकां बरें मोण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडे वरवीं कश्टार आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक पाव आनी तांची साकरी करतेल्यांक मोगान आनी क्रिस्ती भावार्थाचे सक्तेन आदार दिवन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांनी तुज्या पुताची उतरां आयकून ताणें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या सालोरेसाच्या बाजिलिकाक भावार्थान येवच्या सोर भक्तिकांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल. बाजिलिकाच्या प्रगतीच्या कामाचेर बेजिलिकाची जबाबदारी घेतलेल्या रेक्टर बापांचेर सहायक विगारांचेर नोवेनाच्या दिसांनी मीस भेटोवन अर्थाभरीत प्रवचन दिवच्या सोर याजकांचेर तुजी आशिर्वादां घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. खासकी ते सांव बसत मागया. सर्गींच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता तुज्या पुता जेजूक तुवें आमचे खातीर दिलोय. सोमया जेजू आमचे खातीर मेलोय पुनर्जिवन जावन समाधान आनी शांती हें देणें आमकां फोव केलाय. शांती आनी समाधान आमच्या काळजांत आमच्या घरा आमच्या गांवांत आमकां दी. ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. कितलो हजारो लोक ह्या जाग्यार येवन शांती समाधान काण घेवन पाटी वेता आनी गेला. आज त्याच पातयेणेन हांगासर आयल्या. आमकांय तेंच देणें फावो कर. सालोरेसा मुखांत्र हाज्या पाकर म्हणल्यार बरी आमकां बरी भलायकी दी, शांती दी, समाधान दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. अर्पुंचाक तुका हाडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्रत्म्याक धाडून बदलून दी मासरता क्रिस्ताच्या किरकोळ काळजा मौना ओपून दी आमची ल्हान व्हड कामां सुफळ कर म्हूण मागता. मोगाचें न्हय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकाने महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घे. तुज्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवन लोरेस जमनी नोमतलेल्या गोवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्षसाक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. त्याच समानान आमी संवसाराच्या सोडोणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. लोरेस तुज्या लक्षाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगात वारोवन
तुजी विचित पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक तूं आमकां घट करताय. अशें आमच्या अस्खतकायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Morto sogot purgatoria. Sonia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडूंडो आनी सोडोवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा जेराल्ड आयजाक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार्मरी देवाच्या माये संगती बागेवन जुजे तिसरो पोती बागेवन दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवोवच्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या ससना आमेन. सोमयान शिकयलेले आमच्या बापाचे मागणे एका काळजान आनी मनांत सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रेसवडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससना. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. मोगा सुगूर जावन एकामेका शांती आमी दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. भावा भयणीनो, जेजू आमचो सोमी देवाची शेळी संवसाराचें आनी आमचें पाप काडटा ती जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेसू मोसो. दैवी काणान पोसो आत्मिकान बागोसो एक मातासो मोसो. जेसू गवळ्या बोऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुका मागा. जेसू गवळ्या बोऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुका मागा. मुखान मोच्या आयला सोमया काळजान बेडार गेला. तुकाच म्हाका देवून दुनिया संतोष म्हाका दिला. मोग मोसो करताय कश्टा दुखान पावताय उपकार तुजो बावुरता. तुजे वाटेन
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलो पाद्र्यांक उगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी भक्तल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कांक कस्मरान लेखून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमच्या खातीर भेटयल्लें जावन आसात. मानादीक बाप जोझफ मार्टिस सांत जोझेफ सेमिनरीचे प्राध्यापक मंगळूर. तांच्या बगलेक आसात मानादीक बाप पावलो पॉलटायन पद्राब. तांकां तुमच्या नांवे आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. लोरेसाक मागणे ये जैते वन माडतेरा सा लोरेसा तरना प्रायर्स बावडता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचे कलते मागणे वरत्या पातयेणेन आमी तुजे सशी आयल्या जीव बाबार्थ तीर बरोवचो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निष्कळपण आमच्या थंय परजळ अशें कर. आमच्या सरत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टां अनवरांत आशिल्ल्यांक आमच्या संद्रा प्रमाणे आमी पावाशें कर. अनबावार्थ्यांक आनी बावार्थ्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडीच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन शेखी बावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोन बागी मरण मरोन सरकार तुजे संगाथा सस्ता देवा हुगोळचे बाग आमा समेत सांगपावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सालोरेस मार्तिरा मापासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बक्षण्याक आमी पाव जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सर पदवेदार देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वर्शे तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवयशी कर म्हण आमी लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या समयावर वे. आमेन. पिडेस्तांचेर मागणी आमी करता आसतना आमच्या कुटुंबान जावं आमच्या मोगाचे व्यक्ती पिडेस्त कोण आसात तांचो उडास काडया. तांच्या खातीर प्रत्येक तरान ह्या वेळार आमी मागया.
सोम्याच्या नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आणि म्हजी बोब तुजे सरशी पावूं दी. सोमी तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थया सर्व पदवेदारांनी सशण देवा तुजी गुण करची सखत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी भक्तांचे साकराचेर तूं दयाळ दिश घाल. पातक्याच्या शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे जावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सावसो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. आमेन. ह्या बाजिलिकाच्या त्या सभा खातीर प्रत्येक तरान एक आमच्या बापा, एक नमान मरये, एक भगवन महिमा बापा म्हणल्यार मागणें आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपे भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक तसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो आनी तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. मुखार पात्रून आमच्या सालो रे
उद्गार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कुर्सीचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.